दर्यादेगेर वचपा खातीर अनवळखी मनशान नश्ट केल्ल्या रेंवेचे दोंगुल्ल्यो असल्यो तश्यो सारक्यो करून दिवपाचें काम पेड्डा वार्का पंचायतीन आयज सुरू केलां। काल ग्रामस्थांनी गजाल पंचायत मंडळाचे नदरेक हाडून दिल्ली। पंचायतीन बेगोबेग दखल घेत कामाक सुरवात केल्या। रेंवेचे दोंगर नश्ट करपाचें काम चल्लां तें पंचायतीक उसरां कळ्ळें, पूण थळावो आमदार वेंजी विएगशान ह्या संबंदांत मजत करता म्हूण सांगलें। पंचायत सँड ड्यून्स आसले तशे करून दितले अशें सरपंच सालेसिना फर्नांडीस आनी पंच वांगडी रोलंड फर्नांडीसान सांगलें। 2 दीस फुडें म्हाका मुगे व्हडा मनशान म्हाका सांगिल्लें हे शेशींग चलता सँड ड्यून्स कोण कातुल्ले म्हण। सो तांकां हांवें सांगिल्लें लायक वील डू द इन्स्पेक्शन। आनी काल आमी इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार सगळी मात कातून उडयली ती आनी नाच माती आनी कोण केलो तोय मेळना। मागीर आमी एका पुलिसां आपयन सगळें इन्क्वायरी रिपोर्ट करून केला आनी आज मागीर आमगे MLA भागयला आनी तेणें एश्युरन्स दिला आमकां लायक वील डू द रेस्टोरेशन आनी आज आमकां तेणें हें रेस्टोरेशन स्टार्ट करपाक आमकां आदार दिला। म्हाका म्हळ्यार सोलनान सांगिल्लें ते प्रमाणे हिंगा पांया वाट हाडलोली पूण सँड ड्यून तो सँड ड्यून काट करप म्हणजे रॉंग। कित्याक सगल्यांकूच एनवायरमेंट हिंगा बरें जालो जाय त्या प्रमाणे लोकांनी बी हिंगाचे लोकल सगळो पब्लीक आहलो तो येयलो पंचायता कडेन आनी 2 दीस फुडें सरपंचाक सांगलां पूण एक्चुली हें काम जाल्ल्या 15 दीस सुमार जाले आनी आमकां खबर देखून ना। कित्याक हिंगाचे लोकलांनी म्हाका दिसता तेमी बी हिंगा येडे वचपाक ते पावस आहलो ताका लागून त्या दिसांनी हिंगा येवनाय आसतले ताका लागून तेमकांय बी खबर आसना आसतली। सो तेम सांगिल्ले उपरांत आमी इमिडिएटली एक्शन घेवपाचें थारायलें। आमी आमचे सरपंचान वेंजीक फोन मारलो, आमचो गांव बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA तेणें बी तोय बी धांवन रोकडो येयलो हिंग चोवपाक आनी तेणें सांगलें आमी प्रॉपर चॅनलान रेस्टोर करपाक। सो आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इन्फॉर्म केलें। आमगे MLAनूय बी आमकां जायत हेल्प केलो आनी आतां आमी तो सगळें आहलो ते भाशेन सँड ड्यून्स पोतून रेस्टोर करून दितले। 24 वरां भितर वार्का पंचायतीन दखल घेवन कामाक सुरवातय केली। हो एक उच्चांक आनी तुस्त तोखणायेची गजाल मानची पडटली। इतलेंच न्हू, गोंयभरच्या पंचायतींनी हाची देख घेवची अशें बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगशान सांगलें। तेच बरोबर संबंदीत सरकारी खात्यांनी अर्थीक तजवीज करपाची गरजय तो उक्तायता। आयकात। सो आज म्हाका दिसता दिस इज इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा खंयची पंचायतीन इतली फास्ट एक्शन घेयली ना। आय थिंक वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल have that dynamic approach. In 24 hours, Warka Panchayat, along with the sarpanch and all the panches, they took a decision. They spoke to our office, and finally the restoration has started. Magista गोंयभर आज भरपूर सँड ड्यून्स कातरिता लँड फिलिंग जायता कितू पंचायतीन आज एक्शन घेयला। So this is setting an example. We are setting an example in Goa. We have started restoration. We have informed all the authorities. But the message is clear. आमक जोरी तरी जाय की रिस्टोर करपाक आनी आमगे पंचायतींच्यान जर तर करूंक जाता आख्या गोंयभर पंचायतींच्यानी करूंक जाता, आख्या गोंयभर MLA आनी मिनिस्टरान करूंक जाता जाल्यार गोंय जोरी तरी असली जावपाचें ना। सो म्हाका दिसता दिस इज वी आर सेटिंग एन एक्झाम्पल एंड दिस इज अ मेसेज टू ऑल ओवर गोवा, टू ऑल द पंचायत्स. यू ऑल्सो नीड टू कम आउट एंड दिस होय पैशांक गरज पडटा रिस्टोर करपाक. Somewhere or the other the money will be arranged and somewhere or the other that cost will be paid. But for the government the message is, and to the Chief Minister of Goa, आमी हे हांव particularly उलयलो आहा the restoration is concerned. And we have requested, I had requested during my LAQ, revenue ministeraक LAQ गायल्ली आनी तेण बॉल पास केल्लो to TCP minister. So TCP, revenue आणि CRZ सगळे बराबर तिगाय जॉईंट मीटिंग करपाचें हांव उलयल्लें. All this joint meeting has to come up and to find out how we are going to fix a contract. 24 hours भितर रिस्टोरेशन जावपाक जाय आनी रिस्टोरेशन जावपाक जाय जाल्यार somebody has to pay आनी ताका लागून टेंडर आउट जावपाचो. हे प्रोसेस फिक्स करपाची गरज आहा, which is the loophole. Today here the panchayat is pro, our office has come and we have started this. But the loophole which is there in this has to be resolved and a call to all the 3 ministers who have to make sure that this has to be resolved. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.